नमस्कार। आज सकाळी एक इन्सिडंट जाल्लो आसा शापोरा हांगासर। एक बोट ही फिशिंग करपाक गेल्ली। बोटीन शापोरचेच लोकल्स 4 जाण आसले। मदीं फिशिंग करता करता मदींच हाय टायड जाली आनी बोट बुडिल्ली आसा आनी 4 जाण बुसकळटाले। आज एक आमकां 10:30 सुमार म्हापसा स्टेशनाचेर कॉल येयलो। शापोरा जेटीचेर एक ट्रॉलर फिशिंग बोट ओवरटर्न जाला म्हणून आनी भितर मनीस ट्रॅप आहा म्हणून इमिजिएटली आमी म्हापसा फायर स्टेशनाचेर आमची ड्युटी क्रू आनी आमचे इक्विपमेंट आहा ते घेवन इमिजिएटली हांगा ते जेटीर येयले। जेटीर आमी पावले तेन्ना पळयले कित्याक ऑलरेडी हे ओवरटर्न कोण पळय जाला तेका ते लोकल त्यांनी विथ द हेल्प ऑफ कितें बोट्स ऑलरेडी तेमकां जे ट्रॅप आसले तेमकां ते काडल्या आनी बागा सायडीन कितें व्हेल्या म्हणून आमी भायर गेलेले ते मालकेची बोटी येयल्या म्हणून पळोवपाक भायर गेले ते आयज ना तितून ना म्हणून आमी थोडी येयले। थोडी येताले पळय म्हाका एडवीन आनी कलीग आनी ताणें म्हाका फोन मारलो शापोरा नाश्त्यार एक बोट बुडल्या म्हणून नुस्त्याची होडी। आमी सोमची होडी घुंवडायली आनी शापोरा गेले। पळय जाल्यार ते 4 जाण बोट व्हड्याक धरून आहा जॅकेट घाले जाले व्हड्याक धरून आहा व्हडले नाश्त्याचे तांकां आमी गेले आनी उखलून हाडले बोटीन। हांव शापोरा जेटीचो चेअरमॅन आहा आनी सदांच गव्हर्मेंटा कडेन हांव उयली मारता की आमचे सनबार पडलेले जे हांगा सगळे पुरवले सनबार काडचे आनी ते सनबाराक लागून आतां असो पळय एक्सिडेंटली आज ते एक शिवोली आमचे कॉन्सर्टीचे कोण एक बोट फिशिंग धाकटी बोट येताली आज अचानक थंयसर एक वेफ वॉशाड येयली व्हडली आनी आज 4 जाण तितून खलाशी आसले गेल्ले फिशिंगेक। आज 4 जाण ते बुडून आज तेंची सद्या बोट आहा ती सद्या ना जाल्ली आहा। पूण आतां आमकां सद्या न्यूज जो येयल्लो आहा की तांकां सद्या कोण तरी बागान बाबा सेफ्टी दुसरे बोटींनी कोण तरी तांकां साल्वार केल्या आनी बागान येयल्या म्हणून 2 जाण हॉस्पिटलान हे केल्ले आसा दाखल केल्ले आसा फॉर ट्रिटमेंटा खातीर आनी बाकी दुसरे 2 जाण आसले तांकां व्हडली कांय इंजरी जाल्ली ना। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार।